पळोवया खबरो विस्तारान। बुधवारा भाजपा सरकारा आड पणजेत आयटकान निदर्शनां काडलीं। पणजेत कदम बसस्थानका लागसार कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांच्या फुडारपणा खाला आयटकान निदर्शनां काडिल्लीं। भाजप सरकारान बेरोजगारी म्हारगाय राज्यांत तशेंच देशांत वाडयल्या म्हण आरोप क्रिस्टोफर फॉन्सेकान केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज। स्टेटस चाहिए, मैं उसको देगा, बीजेपी सरकार देगा 3 महीने के अंदर। मैं निश्चित हम लोग बीजेपी सरकार सत्य पर आने के बाद आपका पूरा का पूरा प्रश्न हम सेटल करेगा, हमेशा सेटल करेगा, गोवा को स्वर्ण भूमि करेगा। आज आता कितें जालां? आता जालां कितें? गोंयकारांक काबार करपाची परिस्थिती आयला। टॅक्सीकारांक ॲप बेस्ड आनी कितें म्हणून अरेस्ट करूंक लागले। मानीचे लोक येयले तांकां अरेस्ट केले। नुस्तेकार फाल्यां रस्त्यार येयले जाल्यार तांकां बोडोवन फॉर्मलीन घालून घरांत धाडटले। दिस इज द परिस्थिती। ह्या सरकारा खाला ही परिस्थिती ज्वलंत प्रश्न आयज गोंयकारां फुडें उबे रावल्यात, ह्या देशवासी फुडें उबे रावल्यात। ह्या सरकारा आमी म्हणटा मायनिंग तुरंत चालू करा, कॉर्पोरेशन स्टार्ट करा, एकूय रिटायरमेंट जावपाक जायना, खंयच्याच कामगाराचो छटणी जावपाक जायना, काडूंक जायना। त्याच बरोबर तुम्ही डेव्हलपमेंट, हे ब्रिज ते ब्रिज, ह्यो हायवे तो हायवे करून लोकांक काडटात। तुम्ही स्वच्छ भारत म्हणून कोण धाकटे आपलो दिसपट्टो ग्रास वाडटा तांकांय काडून तेंचे पसरे आनी तेंचे किओस्क तुम्ही काडून भायर मारता, पण यू आर नॉट गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट। सादे तुझे इमॅक्युलेट जे तुझे पणजे प्रासार जे असलेले ते तुझे गार्डन जार्डीन असलेले थंयच्या सगळ्यांक काडले आनी डॉन बॉस्कोच्या एका कोणशार मारल्या। तांकां कांय बिझनेस ना, ते लोक आयज सगळे वयर पडल्यात। कोण ते? गोंयकार न्हय, कोण ते? गरीब न्हय, कोण ते? सेल्फ एम्प्लॉयड न्हय। तुम्ही म्हणले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा, तुमकां सगळे बेनिफिट दिता। ही आयज परिस्थिती आहा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काबार, गव्हर्मेंटाचे पॉलिसीक लागून स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काबार। खंयच्याच बीजेपी जे पळय प्रतिनिधी आहा तांकां निवडूंक दिवंक जायना। हे आमचे आयज AITUCचो आनी ट्रेड युनियन मुवमेंटाचो कामगार वर्गाची उलो आहा। आनी ही चळवळ जी क्विट इंडिया मुवमेंटाचो दीस आयज, क्विट बीजेपी मोदी सरकार, क्विट इंडिया, क्विट यो सत्ता, क्विट यो खुर्ची। आनी ह्यो मुवमेंट आमी फुडें कंटिन्युअसली फॉर द नेक्स्ट 60 डेज आमी लगातार ऑल इंडिया लेवलाचेर करपाचे आसा। ऑल इंडिया गोंयांत सगळ्यांनी ही चळवळ चालू आहा। आयज गोंयांत आमी AITUCच्या नेतृत्वाखाला ही चळवळ केला आनी ही चळवळ फुडें वतली आनी दिसान दीस तीव्र जातली। बीजेपी सरकार क्विट मुवमेंट त्या धर्तीचेर आमी चालू केल्लो आसा आनी कांय ठळक मागण्यो आसा। कित्याक फाटले 4.5 वर्सां जालीं ह्या सरकारान खूब आश्वासनां दिल्लीं लोकांक की म्हारगाय कमी जातली, बेकारी कमी जातली, रोजगार उत्पन्न करतले, नवे उद्योग धंदे हाडटले, ह्या देशांत हाडटले, गोंयांत हाडटले। पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल तुमी जाणा 70 रुपयाचेर पावल्ले आसा। भायल्या स्टेटींनी 80 रुपयाचेर पेट्रोल पावला। डिझेलाचो रेट वाडलेलो आसा। खाणा जेवणाच्यो ज्यो मूलभूत गरजो आसात तेंचे प्रेज वाडलेले आसात। नुस्तें तुमी जाणा नुस्त्याचेर दुश्काळ आयिल्लो आसा आनी अश्यो खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सरकारान आश्वासनां दिवन पलटवार केल्ले आसा।